समेस्त गोंयकारांक मनोज जोशीचो माये मोगाचो नमस्कार। आमी हांगा सद्या कुल्लू मनालीच्या शेवबाग ह्या वाठारांत बेस कॅम्पार आसात। यूथ हॉस्टेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोंय फाट्या तर्फे गोंय सरकार आनी डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स हांच्या पालवान आमी हांगासर एक व्हडलो पंगड घेवन आयिल्ले आसात। गोंयच्या ट्रॅकर्सांचो, गोंयच्या सैम मोगींचो आनी गोंयच्या एडवेंचर एक्टिविस्टांचो एक व्हडलो ग्रूप घेवन आयिल्ले आसात। ल्हान व्हड अशे खूब सैम मोगी आनी एडवेंचर मोगी ह्या पंगडान आसात आनी 8 दीस ही एक्टिविटी चलतली। हांगासर आजूच काल आनी आज असे 2 ग्रूप पाविल्ले आसा। एक ग्रूप पावतलो 20 तारखेक। हांगासरल्यान रोली खोली ह्या हिमालयांतले एका पास म्हणजे पर्वताची जी वाट आसता ताका पास म्हणटात हांगा। जसो सरपास आसा, जसो चन्नखणी पास आसा, तसोच रोली खोली हो एक नवो ट्रॅक यूथ हॉस्टेल एसोसिएशनान सोदून काडिल्लो आनी ताजो अंदू दुसरें वर्स ह्या ट्रॅकिंग एक्सपिडिशनान पार्टिसिपेट जावपाक गोंयच्यान आनी बाकीच्या भारतांतल्या हेर विंगड राज्यांतल्यान बरेच ट्रॅकर्स आनी एन्थुजिएस्ट हांगा आयिल्ले आसात। तांच्या सगळ्यांक घेवन आमी हांगा ट्रॅकिंग करतले। फायच्यान एक ग्रूप सुरू जातलो। 8 दीस 12.5 ते 13,000 फिटा मेरेन आमचे ट्रॅकर्स वतले। तातूंतले 2 ट्रॅक आसात ते सामके स्पेशल, म्हणजे दे आर वी कॉल्ड इट स्नो बाउंड ट्रॅक्स। म्हणजे पूर्ण ट्रॅक 5 ते 6 वरां बर्फांतल्यान चलून बर्फानूच कॅम्प करपाची ही एक आयडिया आसता आनी ती आमी सक्सेसफूल केल्ली आसा। हाज्या पयलीं आनी अंदूय करून दाखयतले। 2 कॅम्प आमचे बर्फान आसतले आनी 5 ते 6 वरां कंटिन्युअस ट्रॅकर्स बर्फांतल्यान चलतले। सो हाजें प्रशिक्षणूय आमी हांगा तांकां बेस कॅम्पार वेगवेगळे विंगड पद्दतीन दीत आसात। हांव मागतां की चडांत चड गोंयकारांनी ह्या संदीचो फायदो घेवचो। अंदू ना जाल्यार फुडल्या वर्सा तरी तुमी येत रावचे। तुमच्या भुरग्यांक ह्या एक्टिविटीन जरूर पार्टिसिपेट करपाक तुमी एनकरेज करचें। 79 आनी 83 पासून आमी यूथ हॉस्टेल एसोसिएशन हे अशे विंगड ग्रूप घालीत आसात। मदीं मातशें तें कमी जाल्लें, पूण आतां सरकारान पालव दिल्ल्या कारणान अंदू खूब बऱ्या प्रमाणान आमचे भुरगे ह्या एक्टिविटीन पार्ट घेवंक शकतात आनी बऱ्यांतली बरी दैदिप्यमान कामगिरी आमचे भुरगे करून दाखयतले, आमचे ट्रॅकर्स करून दाखयतले हाजो म्हाका पूर्ण विश्वास आसा। सगळे जे ट्रॅकर्स हांगा आयिल्ले आसात ते जैतिवंत जावन समिटाचेर म्हणजे पूर्ण फूल हायटीचेर वचून परत येतले बऱ्या भशेन, आपल्या आरोग्याची बरी काळजी घेवन। हाज्या बद्दल म्हाका कांयच दुबाव ना। थँक्यू। एक मुख्य गजाल हांव सांगूंक सोदतां हांगा समेस्त गोंयकारांक की सरकारान ह्या पालव दिल्लो आसा पळय तो फक्त पार्टिसिपेशन फी ट्रॅकिंग प्रोग्रामांक एनकरेज करूनच न्हय, तर भारत सरकारान यूथ हॉस्टेल एसोसिएशनान ऑर्गनायज केल्ल्या सगळ्या प्रोग्रामांनी, जावं तो ट्रॅकिंग आसूं, जावं सायकलींग आसूं, जावं बाकीचे प्रोग्राम आसूं, तातूंत पार्टिसिपेट सहभाग जावपा खातीर 30 दिसांची स्पेशल कॅज्युअल लीव जाहीर केल्ली आसा। डिपार्टमेंट ऑफ DOPT ताची सर्क्युलर आमचे कडेन आसा। कोणाक जाय जाल्यार आमी अवश्य दितले। केन्ना गव्हर्मेंट सर्वंट जावं कोणी जर सेमी गव्हर्मेंट ज्यो गव्हर्मेंट ऑथरायज्ड ऑर्गनायजेशन आहा तांच्या सगळ्या एम्प्लॉईसांक ह्या एक्टिविटीन पार्टिसिपेट जावपाक वर्साक 30 दिसांची स्पेशल कॅज्युअल लीव मेळटा आनी सरकारान ह्या खेपे इतलो व्हडलो पंगड धाडपाक आमकां सहकार्य दिल्या बद्दल आमी सरकाराचे मना पासून आभार मानतात आनी ही एक बऱ्यांतली बरी चळवळ ज्याची आमच्या यूथ गोंयचे जे युवक आसा तांकां बाकीच्या सगळ्या व्यसना पासून पयस दवरून एक बऱ्या एक्टिविटीन पार्टिसिपेट करून हें एक जे व्यसन आमकां लागलां की हिमालयान वचपाचें दर वर्सा आनी एडवेंचर एक्टिविटीसीन पार्टिसिपेट करपाचें, हें एक व्हेरी स्वीट वायज वी कॉल इट इन इंग्लीश। सो I expect all the Goans to take advantage of this, and thanks to Government of Goa for giving us this opportunity of helping the youth of Goa to participate in this expedition, Himalayan and adventure expedition. हांव सिद्धार्थ कुंकळकार, यूथ हॉस्टेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया गोवा स्टेट ब्रांचीचो प्रेसिडेंट। आयज आमी जवळ जवळ 200 गोंयकार युवा आयज कुल्लू ह्या यूथ हॉस्टेल एसोसिएशनान ऑर्गनायज केल्ल्या रोली खोली ट्रॅक प्रोग्रामांक भाग घेवपाक शेवबाग ह्या तांच्या कुल्लू मनाली ह्या बेस कॅम्पाचेर आयिल्ले आसा। एक अत्यंत निसर्गरम्य रमणीय परिसर आसा। तुम्ही पळयता आमची सतलेज नदी
जातून कितलेशेच रिवर राफ्टींग एडवेंचर स्पोर्ट्स चालू आसा आनी त्याच न्हंयच्या देगेर आमचो हो बेस कॅम्प स्थापीत जाला. फाल्यांच्यान 50-50च्या बॅचीन अशे आमचे 200 गोंयकार रोली खोली ह्या 12,000 फुटाच्या दोंगरार चडत वतले. एक एडवेंचर स्पोर्ट्स आनी यूथ हॉस्टेल एसोसिएशन जाचो मोटो आसा वंडरिंग वन गॅदर्स हनींग. एक युवा ताजी संपूर्ण एनर्जी जेन्ना एका बऱ्या पॉझिटिव्ह कार्यांक घालता तेन्ना त्याच बरोबर ह्या ट्रेकिंगाच्या माध्यमांतल्यान विविध राज्यांतल्यान आयिल्ले बाकीचे युवा ताका मेळटात आनी एक आगळो वेगळो एक भारत श्रेष्ठ भारत एक नॅशनल इंटिग्रेटेशन एक प्रोग्राम तसो तयार जाता. अत्यंत बरो प्रोग्राम जो आमचो डायरेक्टर ऑफ युथ अफेर्स गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाणें पूर्णपणे स्पॉन्सर केला. जवळ जवळ म्हाका दिसता 8 काय 9 हजार रुपया जी पार्टिसिपेशन फी आसा ती संपूर्ण गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स हांणी प्रायोजीत केल्ल्यान हांव खरेंच आमचे मिनिस्टर श्री रमेश तवडकरजी, आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी तशेंच डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर अजय गावडे हांचे आभार मानता आनी आमच्या गोंयच्या युवांक एक अनोखी संदी दिल्ल्या बद्दल तांचे मनाकाळजांतल्यान हांव परत एकदा आभार मानता. गोंयाकूय गोंय राज्याकूय यूथ हॉस्टेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वेरियस युनिटाच्या मार्फत वेगळे वेगळे प्रोग्राम घडोवन हाडटा आनी तातूंत प्रामुख्यान गोवा मॉन्सून ट्रेकिंग प्रोग्राम म्हणजेच आमच्या निसर्गरम्य गोंयचे अनोखे दर्शन जे पावसान आमचे 5वें चार गोंय आसता ते सगळे देशभरांतल्या आमच्या युवा आनी ट्रेकर्सांक एक घडचें म्हणून हो 1.5 म्हयन्याचो प्रोग्राम ठाणे 70 हांगा आयोजीत केल्लो जाता, जाच्या मार्फत प्रत्येक बॅचीक जवळ जवळ 12 वॉटरफॉल्सचो आनंद घेवपाक मेळटा. ताज्या बरोबरीन विंटर ट्रेकिंग प्रोग्राम हो डिसेंबरांक जाता, जाच्या लागून देशभरांतले जवळ जवळ 5,000 लोक दूधसागर ह्या निसर्गरम्य जाग्याचो वॉटरफॉलाचो अनुभव घेवपाक सोदता. वेगळे वेगळे वन डे ट्रॅक्स जे वेगळे वेगळे युनिट आनी तांचे मेंबर्स घडोवन हाडटा. जवळ जवळ प्रत्येक म्हयन्याक 1 नाल्यार 2 ट्रॅक असे आसताच यूथ हॉस्टेल एसोसिएशनाचे, जाच्या मार्फत आमचे युवा युवती पार्टिसिपेट जाता आनी ह्या एडवेंचर स्पोर्ट्साचो आनंद घेतात. ब्रेकफास्ट करके तुरंत आपको रक्षक लेना है, उसमें कुछ वेट डालना है जैसे स्लीपिंग बैग, ब्लैंकेट, जो भी आप उसमें वजन डाल सकते हैं उसको रेडी करके सी ऑफ करने के लिए आप 2 लाइन में खड़े होंगे.
आपको कैंप लीडर्स बता देंगे। ओके, उसके बाद आप एक्लेमेटाइजेशन वॉक में जाएंगे। वो रक्सैक जो आपने पैक किया है वो लेके 1 बजे आप लोग वापस आएंगे। 1 बजे आपका लंच होगा, 3 बजे आपका ओरिएंटेशन होगा जिसमें आपको डूज एंड डोंट्स ट्रैकिंग के बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। ओके, बाकी आगे का शेड्यूल आपको बाद में बताएंगे, लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है। अभी से बॉडी को रिहाइड्रेट करना शुरू करना है। पहाड़ों में जब हम आते हैं यहाँ पर हमारी बॉडी नेचुरली डिहाइड्रेट हो जाती है, इसलिए बॉडी को डिहाइड्रेट होने नहीं देना है। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गई फिर कुछ इश्यूज़ आते हैं जो हम बाद में आपको समझाएंगे, जो फिर एक्लेमेटाइजेशन प्रोसेस में रुकावट डालते हैं। फिर ट्रैकिंग में काफ़ी सारे मेडिकल इश्यूज़ आते हैं। अभी से एक हैबिट आपको डेवलप करना है, वाटर बोतल साथ में रखना है, सिप सिप करके पानी पीना है। नंबर 2, पंक्चुअलिटी पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आज पहली बार हमने आपको वार्निंग दी, दोबारा कोई भी बंदा अगर लेट हुआ, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम का हो, किसी भी ग्रुप का हो, उसको इमीडिएटली चेकआउट कर दिया जाएगा और कैंप साइट में कोई जगह नहीं मिलेगी। ये बात क्लियरली दिमाग में बिठा देना। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज़ टोटली प्रोहिबिटेड इन YHI प्रोग्राम्स। अगर किसी को हमने देखा कि ऐसी कोई भी गलती से सामान लाया है फिर पकड़ा गया, तो उसको भी तुरंत चेकआउट कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, जो खाना आपको यहाँ पे सर्व किया जा रहा है उतना ही खाना लेना जितना आपको ज़रूरत है, जितना आप खा सकते हैं। डस्टबिन में खाना नहीं जाना चाहिए। एवरीथिंग क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून। गुड मॉर्निंग. वी आर इन कुलू मनाली आणि सगळ्यांक सांगपाक खूब बरें दिसता की फर्स्ट टायम डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स आणि यूथ हॉस्टेल ऑफ इंडिया यांचे जॉयंट वेंचरान तांचे जे वार्षिक जे ट्रॅकिंग एक्सपिडिशन आसा हिमालयान, ताजोच एक आज रोली कोलीचो समीट जो आसा, ट्रॅकिंग समीट, तो आज काल आमची एक बॅच गेली, आज आसा आनी फाल्यां एक बॅच उरतली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी थँक our government of Goa, Honorable Minister for Sports and Youth Affairs रमेश तवडकर सर. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाला हे पुराय एक आमचे जे एक्सपिडिशनाक डेलिगेशन म्हणा युथांचें आज हांगा एक्सपिडिशनाक आसात. आनी सांगपाक बरें दिसता की हांव स्वता जेन्ना हांगा आयलो, यूथ हॉस्टेल ऑफ इंडिया हांच्यानी इतलो सुंदर असो ट्रॅकिंग ऑर्गनायज केला. दे आर इवन रिकॉग्नायज्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया माउंटेन इन्स्टिट्यूट, आणि ते पुराय भारत देशभर वेगळे वेगळे कार्यक्रम करतात. आणि हे हिमालयन एक्सपिडिशन तर सुंदरूच तांच्यांनी ऑर्गनायज केल्ले आसात. हांव स्वता आय विल बी पार्ट ऑफ दीस हिमालयन ट्रॅकिंग एक्सपिडिशन रोली कोली. आणि मुद्दाम सांगून दिसता की जेन्ना आज यूथ जेन्ना जेनझी म्हणटात, कारण हे यूथ जर तांकां खरेंच एक वेगळे प्रकारचो एक एक्सपोजर जर जाय, एक्सपिरियन्स जर जाय लिविंग विथ दी नेचर आणि एक एडेप्टेबिलिटी म्हणत, एडजस्टमेंट म्हणत कॅम्पान कशें जावपाक जाय. वी ऑलवेज लूक फॉर एवरीथींग गुडी सगळे कम्फर्टेबल जाय आसा. पण जेन्ना अशा एक्सपिडिशनान वतात थंय तुमकां खुबशे डिफिकल्टीक सामनो करचो पडटा, आणि अशाच हातूंतल्यान एक यूथ ते प्रॉब्लेम्स आयडेंटिफाय करून एडजस्ट जाता, एडॅप्ट करता स्वताक, आणि एक नवीन गोश्टी शिकतात. खुबशे लोक पुराय गोंयांतल्यान आयिल्ले आसात, एक वेगळे लोकांक मेळटा, तांचे कडेन कांय गोश्टी शिकपाक मेळटा. सो अशे कार्यक्रम नक्कीच ह्या फुडें बीन डिपार्टमेंट सपोर्ट करतले. ह्या वेळार आमी YHI बरोबर आनी 2 असोसिएशन आसात, तांकांय बीन सपोर्ट केल्ले आसा डिपार्टमेंटान. वी शूड बी थँकफूल टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो ऑफ स्टेट डॉक्टर प्रमोद सावंत सर आणि आमचे मंत्री रमेश तवडकर सर. कारण अशाच कार्यक्रमांतल्यान आणि सपोर्टांतल्यान आमच्या युथांक एक नवीन मार्गदर्शन. आज जर तुम्ही पळयशात, यूथ इज पार्ट ऑफ डिफरंट थिंग्स, आणि आज अशा हातूंतल्यान खूब गोश्टी शिकतात. हांगा अरेंजमेंट ऑफ YHI इज व्हेरी गुड. तांचे मनोज जोशी जे YHIचे व्हेरी सिनियर कितलेशे वर्सां ते ट्रॅकिंग करतात, तांची पुराय टीम इतल्या बरे तरेन तांच्यानी रायट फ्रॉम रिसिवींग रजिस्ट्रेशन म्हणून किंवा बाकीची गोष्टी आसा सुरळीतपणे व्हेरी गुड फूड दे हॅव अरेंज, आनी ऑल जे गोष्टी एका एक्सपिडिशनाक जाय थंय तयारी ट्रेनींग धरून सगळे तांचे बरे भशेन केल्ले आसा. आणि स्पेशली तुमी पळयशात ह्या YHIचे गोवा प्रेसिडेंट सिद्धार्थ कुंकळकर सर, तेही स्वता आसात ट्रॅकिंग एवरी इयर ते करतात. आज फाल्यां तेही वचपाचे आसात, आणि इट इज गोइंग टू बी व्हेरी इंटरेस्टिंग. माय अपील टू मेनी यूथ्स हू आर ट्रायंग टू एक्सप्लोर दी नेचर, वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ सच एक्सपिडिशन्स. आय थिंक दे शूड ट्राय, आणि तांणी मुद्दाम जावन तांच्यानी अशा ह्या एक्सपिडिशनान भाग घेवपाक जाय, जेणे करून आपले घर आणि तितले सोडून एक आमचो नेचर हिमालयान ट्रॅकिंग करप किंवा तातूंत शिकपाक खूब गोश्टी मेळटात, आणि एक आपल्या आयुश्याक दिशा दिवपाची किंवा एक डायरेक्शन मेळपाचें काम जाता अशें म्हाका दिसता.
country, you must have joined for Sarpas. One thing that I would say is that especially Gen Z, I have different group people are there, different generation gaps are there. We are more into digital detoxification. I think this is the right platform for detoxification, digital detoxification. To learn this type of expeditions gives you, I would say, three things to learn. One is that we come from different family backgrounds. We have everything readily available at home. We need to adapt, we need to adjust, and we need to again redevelop the habits which are not there otherwise. So I think this teaches you a lot of life skills which has, which we need every moment. So I am sure you will enjoy this trek. Take care of yourself. The most important part, sir must have been talking to you for so many days, is discipline. Discipline in whatever you do during this trek. That would define whether you will be successfully completing this trek without any hurdles. So I wish you all best of luck. Have a good time, enjoy, have good company, and maintain that endurance, maintain that strength and stamina, so that it is not the race. Many of you all will think it is a race. You may be much behind in terms of covering it. That's okay. I think what would be at the end, you coming safely and completing the summit with more, I would say, broader mindset. One last line to all of you is that now you are going with lot of thoughts. I can assure you, when you come down, you must have told, you will be different person. That is what process you will go through next 5, 6 or 7 days during this journey. Thank you so much. हम डिटर्जेंट अलॉट करेंगे, वहाँ पर हमारी बॉडी थकी हुई होती है, ज़्यादा इच्छा हो जाती है लेट जाने की, बिल्कुल नहीं करने का। सामान अंदर रखना है, बाहर आना है, बाहर का एनवायरनमेंट को फील करना है, एंजॉय करना है। और नेक्स्ट पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, जब तक आप ट्रैक का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड गेन करने के बाद नीचे डिसेंड करने लगेंगे, तब तक आपको किसी भी हाल में कान को ब्लॉक नहीं करना है, चाहे वो कॉटन हो, री हो या फिर कोई भी हेडफोन हो, ऐसा कुछ भी ब्लॉक। Practical words. He comes from a beautiful land of Kashmir. We know each other for a very long time. My friend Manoj, field director Ravindra ji, field director Gujarati ji, and all of y'all who are eager to go to your respective destinations. Trekking, as he said, is a meditation. It's just not walking. It is actually bonding with nature. And I really wish you all the best. Take everybody along. There is no race. Nobody should reach first. The last person is the winner actually in trekking, because he enjoys the entire route. Very good. Perfect. So I wish you all the best and enjoy your trek. Don't hurry up and come back safely. That's all I wanted to say. All the best. Thank you. And I won't take a long time. Everything has been told to you by our field directors, medical officer yesterday. Jigisha took the class yesterday? Yes, yes. Okay. So they have briefed you enough. I would just request you once again, the golden line of trekking and mountaineering, Jaan hai to jahan hai. Okay? That's ultimate. Finally, it's your life, which is most important. Don't push yourself to the danger. If the AMS symptoms are found in time, withdraw. 9,000 बचाने के लिए या 7,500 बचाने के लिए आगे push मत करो. When you feel right time, you can't go ahead. Come back nicely, or come just one camp behind you where you had a good sleep the earlier night. Just come down one camp, stay there overnight, and go again to the next day. We will permit that. We don't mind if you come back one day and go. But don't force yourself. We have made enough medical equipments at the higher camp. All the medicines have been kept. There are oxygen cylinders. There are also portable oxygen cylinders along with the guides. There are three guides with both the groups, right? So there are 3 guides carrying the oxygen, portable oxygen. In case you require it, don't hesitate to use the oxygen. Whenever you feel down, check with the oximeter, check your oxygen level, and do all the best. All the medicines are ready. Wish you all the best. Stand for national anthem. All the participants in the camp standing at attention. Shabhi Saudhan.
अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सद्याक हिमालय ट्रेकिंगाक खातीर आयिल्ले आयज एट प्रेझेंट ह्या जाग्यार कुकी नाला म्हणटात बेज कॅम्प कुल्लूसान हे जवळ जवळ समुद्र सपाटी पासून 9000 फुटांचेर आमी आसा गोंयचे भायले देशांतले सगळे भुरगे थोडे भुरगे सारपासाक गेले थोडे भुरगे रोली खोली ह्या मावंटनाचेर बर्फाक वचपाक गेल्या आनी काही 4 दिसांनी 5 दिसांनी आमी रोली खोली मावंटनाचेर पावतले बर्फान पावतले रातीन बर्फान चलतले गोंयचे लोक गोंयचेच न्हू देशांतले सगळे लोक ट्रेकिंग करतले सद्या तरी गोंयचे सगळे भुरगे विथ फॅमिली थोडे फॅमिली सगळे सुखरूप आसा बरे ट्रेकिंग करता वेवस्थीत तांचें चल्लां आनीक खंय तरी निसर्ग जो कितें आहा कसो आसता हें पळोवपाचो अनुभव ट्रेकिंग करता आसतना ह्या सगळ्या देशांतल्यान आयिल्ल्या ट्रेकरांक हांगा मेळटा आनी सगळ्यांच्या हेजेर खंयच आपूण जाम जाला खंय तरी आपल्याच्यान चडपा जायना हो मावंटन इतली थंडी आतां सकाळच्या 5 वरांचेर उजवाड ह्या भागान आनी 3:30-4 वरांचेर परत पावस पडटा वेदर चेंज जाता म्हणजे हिमालयान केन्ना वेदर चेंज सांजे वयल्यान जायत केन्ना पावस पडत हे कोणाच्यान सांगपाक येना अशा ह्या कठीण परिस्थितीन सुद्दां गोंयान आनी देशांतल्यान आयिल्ले ट्रेकर वेवस्थीत हांगा ट्रेकिंग करता गेल्ल्या 4 दिसां सावन ह्या भागान ट्रेकिंग करत ते आयल्या ट्रेकर उमेदीन आसा गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार